उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरी मुखार स्थलांतरितांचे हुयेली म्हणटात आमकां वचोंक दियात आमच्या घरा। शशांक त्रिपाठीन दिले सगळ्यांची व्यवस्था करपाचें उतर। उपरांत फॉर्मां भरपाकय जमले चोम्यांनी लोक। बंगालच्या उपसागरात आकार घेवपाक लागला व्हडलें चक्रीवादळ। गोंयांत परिणाम जावपाची मात ना शक्यताय। तरीक फुडले 2 दिसांनी शिडशिडू येता पावस। कोविड-19च्या ॲक्टिव्ह केसींचो गोंयचो आंकडो जाला 37। ट्रेनींतल्यान येयल्ले पॅसेंजरांच्यो टेस्टी घेतले उपरांत सापडले 18 पॉझिटिव्ह। जाल्यार भारतांतल्या पॉझिटिव्ह केसींचो आंकडो पावला 1 लाखाकडेन। 10वी-12वेच्यो परीक्षा धुकलात फुडें। भुरग्यांक घालूं नाकात कोरोनाचे भकीक। विद्यार्थी संघटनेन घातले सरकाराक गाराणे। आझाद मैदानाचेर आंदोलन करतल्यांक धरून व्हेले पुलिसांनी। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। गोंयच्या ग्रीन झोनाक कोरोनाचे गिरण लागला। 144 कलम चालू आसा। ते भायर गोंय सरकाराचे लॉकडाऊनय चालू आसा। पूण लोक मात कायदे पाळटना दिश्टी पडनात। खास करून बाजारांतली गर्दी आवरना। लॉकडाऊनाच्या काळात कितले जाण सोशल डिस्टन्सिंग पाळटात हें जाणाजावन घेवपाचो गोवा 365 यत्न केलो। पळयात। कोलव्या लोक लॉकडाऊन खरसाणेन पाळटात। जावं मागीर ती दुकानां, तिठे वा दर्या दिगो, चुकूनच कोण तरी दिश्टी पडटा। ह्या लॉकडाऊनाचो सगळ्याच वेव्हारांचेर परिणामय जाला। कोलव्याचो एक व्यापारी शटडाऊनाच्या काळातली परिस्थिती सांगता। पळयात। टॅक्सी ड्रायव्हर्स, शॉप ओनर्स, एवरीबडी इफेक्टेड। सगळ्यांकूच मार लागला। कोण असो मनीस ना जे लॉकडाऊन माल पडला। सगळ्यांक माल पडला। गव्हर्मेंट ट्युरिजम केस को वाडयलो। आमगे कोलवा सर्कलार आसता 12 पुलीस। ट्युरिस्ट पुलीस आहा तांकां चोयले सगळे ट्युरिस्टांक पयलीं फायन मारतात। तांचे कडेन पयशे घेतात आनी तुमी ट्युरिजम वाडयतले कशें? वॉट पॉलिसी द गव्हर्मेंट हॅज टू इनक्रीज ट्युरिजम? So we are from the tourism sector. I have water sports, I have restaurants, I have chefs, I have boat building business that I build for the tourists. Now my entire business is shut down. Now my only business is selling fish. I'm selling fish now. पूण मडगांव आनी कुंकळी मार्केटांनी मात लोकांनी लॉकडाऊनाच्यो भयो केल्ल्यो दिश्टी पडल्यो। लोक चोम्यांनी भोंवताना दिश्टी पडटाले। कांय जाणांच्या तोंडार मास्कां दिश्टी पडटालीं, जाल्यार कांय जाणांक परवाच नासली। सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटात तो प्रकार मात हांगा पळोवपाक मेळ्ळो ना। पळयात। पणजे कलेक्टराचे कचेरी मुखावेल्या गार्डनात सोमारा स्थलांतरीत कामगारांनी बोळ घातलो। तांकां घरा वचपाक जाय। पुलिसांक ते कशेंच आयकनात जाले। शेवटाक अतिरिक्त जिल्लोधिकारी शशांक त्रिपाठीन येवन तेंची समजूत घातली। फॉर्मां भरपाक लायली। फॉर्मां भरपाकय लोकांनी गर्दी केल्ली। थंयसरय सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटात ते दिसलें ना। तेतून पुलीसय आयले। पळयात पणजेचे कांय देखावे। गोवा 365 खातीर कोलवे आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान अमर चावरिया। सोमार दिसा राजधानी एक्सप्रेसींतल्यान 21 प्रवासी दिल्लीच्यान गोंया येयले। त्या उपरांत ट्रेन त्रिवेंद्रपुरम केरळ वचपाक गेली। चांचणी घेवपा खातीर तांकां बसींतल्यान व्हेल्ले। ह्यो ट्रेनी बरेच दीस जाले येत आसात। पूण आतां गोंयांत कोरोना पिडेस्तांची वाड जाल्ल्यान ह्यो ट्रेनी गोंयांत थारोवपाक सरकारान मनाय केल्या। See, today the train from Delhi to Trivandrum reached exactly in time, and 21 passengers alighted from the train, and all of them have paid their fees without any hassles, and now they'll be taken to the district hospital for preliminary testing, and after the test they will be put in a hotel till the report comes from the medical report comes, and only as per the report they'll be allowed to go home, and accordingly the distance. So any more trains going to come today? No more trains. No more trains. One train is leaving to MP at 7 o'clock from the station. It is Shramik Express for migrant laborers. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार। गोंयांतल्या कोविड-19च्या ॲक्टिव्ह केसींचो आंकडो 37 जाला। ट्रेनींतल्यान येयल्ल्या पॅसेंजरांच्यो टेस्टी घेतल्या उपरांत 18 जाण पॉझिटिव्ह सापडले।
एकाच दिसाचो हो आंकडो. युकेसी धरून हो आंकडो आता 44चेर पावला. दुसरे वटेन भारतांतल्या पॉझिटिव्हांचो आंकडो 1 लाखाच्या लागीं पावला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें, गोंयचे ट्रेनींतल्यान येयल्ल्या 2 प्रवाशांची चांचणी पॉझिटिव्ह सांपडली आनी वास्को क्वॉरंटायन केल्ली एक बायल मनीस धरून ह्यो केशी 36चेर पावल्यो. आयतारा मुंबयचे ट्रेनींतल्यान येयल्ल्या प्रवाशां मदीं 11 जाण पॉझिटिव्ह सांपडले. ते भायर मुंबयच्यान आयिल्ल्या आनीक 4 प्रवाशांची टेस्ट पॉझिटिव्ह दिसून आयली. बाकीच्या प्रवाशांची सॅम्पलां तपासपाची आसात. देखून हो आंकडो आनीकय वाडूं येता अशें संबंदीत अधिकारी सांगतात. भारतान एका दिसा भितर कोविड-19चो 5,000चो आंकडो गाठला. फाटले 24 वरां भितर 120 मरणांची नोंद जाल्या, जाल्यार 2,571 लोकांक नवी जीण मेळ्ळ्या. भारतांत आतां मेरेन 96,927 कोविड-19च्यो केशी सांपडल्यात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 5,50,000 जाला. 3,029 मरणांची नोंद जाल्या, जाल्यार 36,284 पेशंट कोरोना मुक्त जाल्यात. 33,053 हो महाराष्ट्रांतलो आंकडो. फाटोफाट गुजरात 11,379, तामिळनाडू 11,224 आणि दिल्लीत 10,054 केसी सांपडल्यात. संवसाराचो विचार केलो जाल्यार एकाच दिसात पुराय संवसारात 1 लाख कोविड-19 केशी सांपडल्यात. एकूण आंकडो 48 लाख जाला. 3.16 लाख मरणां जाल्यार 18.64 लाख लोकांची सुटकेची खबर मेळ्ळ्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लॉकडावन 4.0 सोमारच्यान लागू जाला. गृह मंत्रालयान लॉकडावनाच्या काळांतली कांय मार्गदर्शक तत्वां सांगल्यात. ती लोकांनी खरसाणीन पाळची पडटली. 31 मे मेरेन हें लॉकडावन चलतलें. पळयात बातमी विस्तारान. कितें करचें न्हू? डॉमेस्टीक इंटरनॅशनल विमानां फकत वैजकी सेवेचो आडवाद. स्कूल, कॉलेजी, शैक्षणीक संस्था, कोचिंग क्लासी, मेट्रो रेल सेवा, मल्टीप्लेक्स, मॉलां, जिम, स्विमींग पूल, खानावळी, बार्रां, समाजीक, राजकी, संस्कृतीक कार्यावळी निमतान, खेळां निमतान मेळप, धर्मीक सुवातांचेर, सांस्कृतीक सुवातांचेर वा भौशीक सुवातांचेर जातल्यो प्रार्थना. सांजे 7 ते सकाळीं 7 मेरेन लोकांचो भौशीक सुवाता वयलो वावर आडवाद फकत गरजेची सेवा. 65 वर्सां पिरायेच्या लोकांनी आनी 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांनी तशेंच गुरुवार बायलांनी भोंवचें न्हय. कितें करूं येता? जेवण व्हरप, लोकां बगर खेळा संकुलान वचप, 2 राज्यां भितर येरादारी, गोंया भितर पॅसेंजर वाहनांची येरादारी, सगळे तरेची माल वाहनां, कार्गो येरादारी. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. गोंयांतले बरेच स्थलांतरीत कामगार आपापल्या घरा वचपाक सोदतात. सोमार दिसा पणजेच्या उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरी भायर शेकड्यांनी कामगारांनी गर्दी केली. आमकां घरा वचपाक दियात अशें ते मागताले. कचेरी मुखावेल्या गार्डनांत लोक चोम्यांनी एकठांय जाल्लो. सुरवेक पुलिसांक ते आयकनात जाले. उपरांत अतिरिक्त जिल्लोधिकारी शशांक त्रिपाठीन एकूण परिस्थिती तांकां समजावन सांगली. तेंची तेंच्या घरा वचपाची वेवस्था जातली अशें उतर दिलें. And when the trains are scheduled here, we are collecting data. We have already collected the data of migrant laborers and other people who are stranded here in Goa who would want to go. And as and when the trains information is received by us, we send SMSs or make calls to those people who have registered with us to come to the railway station at a particular point of time. And that is how it has been organized in the last few trains also. The train to Jammu Kashmir, the train to Himachal, the train to Una and all these places. Yesterday also one train left to Madhya Pradesh. Today there is a train to Madhya Pradesh. So as and when we get the information, we are passing it on to the public. So but till then they don't have to panic here. Till now we have taken care of all the facilities. So we don't have to, my only request to all the people is that they should not really panic. Things are coming back to normalcy here. Lots of work have started. Construction related activities have started. So people can actually, like one gentleman told, one laborer in fact told that we just wants to go back to be with his family. We are also trying to appeal to the people that please think once more. If things have started, construction activities and all have started, they can actually start working here. They can always, inquire about the well-being of their family members over phone. And all, at least if they start working, they can earn for their family, and that there would be some sort of livelihood.
if they go back, because most of them are saying that they want to come back also. That would be again difficulty once you go and you come back. So whoever have informed us, we have called there and we have made this abundantly clear that people cannot be forced to pay rents and all. That government has also taken a clear stand also, right? So people who are having difficulties, they come to us, they approach us, we are going to help them. We are doing that as well. So जिन को खाने का दिक्कत हो रहा है, रेंट का दिक्कत हो रहा है, we are trying to solve those issues. So no need to panic as such. जिल्लोधिकाऱ्याची कचेरी मुखार जाल्ले गर्देबरोबर संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी बरोच वेळ चर्चा केली. त्रिपाठीन येरादारीची माहिती दिली. फॉर्मां भरूंक नाशिल्ल्यांक फॉर्मां भरपाक लायली, पूण शिस्ती भायर वागचें न्हय अशी शिटकावणी तिणी ह्या वेळार दिली. एक काम करो, सुनो, एक काम करो, सारे आप कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल. खड़े हो जाओ, आपके पीछे वेस्ट बंगाल की कतार लगाओ. तो आप अपना डिटेल्स दे दो. डिटेल्स हम रजिस्टर करके स्टेट वाइज कौन सा स्टेट का कहाँ है करके वो आप सब डिटेल्स हम ले लेंगे. उसके बाद जब जैसे ट्रेन आएगा आपको मैसेज आ जाएगा आपके पास. जैसे एक दो ट्रेन जा रहा है अभी, आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे अभी फिर से आप अपना डिटेल्स दे दो. डिटेल्स देने के बाद आप अपने घर वापस चले जाना. हम आपको SMS भेज देंगे जब ट्रेन आएगा तब ना. आगे भी दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे थोड़ा सब्र रख के अब रहो इधर, ठीक है? नहीं, एक बात बताओ यार. ट्रेन हमने शुरू कर दिया, चलो ये सब कोविड नहीं, ट्रेन शुरू हो गई. आप लोग अपने हिसाब से टिकट बुक करके जाओगे. ट्रेन में टिकट नहीं तो क्या करोगे? जब अगले ट्रेन का वेट करोगे कि नहीं? वेट करोगे ना. तो ये भी ऐसा ही है. तो इसमें आप लोग अलग से क्यों सोच रहे हो? कब जाएंगे वो भी मैंने जैसे तब से बोल रहा हूँ भाई. मैं फिर से तुम्हें रिपीट कर देता हूँ, आप लोग सुन लो. एक ट्रेन आएगा, आप 10,000 लोग हो, 10,000 जा सकते हो नहीं ना. जिन को पहले टिकट मिला वो जाएगा, उसके बाद अगले टाइम में दूसरा बैच जाएगा. आप थोड़ा कृपया करके पीछे जाओ. इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया आप लोगों के सबसे, ठीक है? तो फिर से आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो हम काउंटर सेटअप करेंगे. आप उसमें फिर से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. हाँ, देख लिया मैंने, कितने बार दिखा रहे हो. हाँ, तो समझ में आ गया मुझे. समझ गया, ठीक है? तो अब आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो आप दे के जा सकते हो. ऑलरेडी आपने फॉर्म जमा किया है तो थोड़ा वेट करो. आपको बुलाया जाएगा जब ट्रेन होगी व्यवस्था यहाँ पे, तब ट्रेन आएगी, आपको SMS आएगा तो कॉल करके बुला दिया जाएगा, ठीक है? सही तरीके से समझ लो. ऐसा आके भीड़ इकट्ठा करने होने से कुछ नहीं फायदा होगा. मैं मतलब एक्शन लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है? ये भी आप समझ लो. बार आके इधर, अगर मैंने इधर नेक्स्ट टाइम इधर देखा तो मैं आप लोगों का कैंसिल ही करा दूंगा. मैं ये बोल रहा हूँ. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आणि अनिकेत नार्वेकर. मुख्यमंत्र्याक हात जोडून विनंती करता. 10वीची परीक्षा फुडें धुकलात. गोंयांत कोरोना व्हायरसाच्यो केशी वाडत चल्ल्यात. परीक्षा दिवपाक गेल्ल्या भुरग्यांक व्हायरस जालो जाल्यार तेची जबाबदारी मुख्यमंत्री घेतलो. NSUI हे विद्यार्थी संघटनेन विचारला. NSUI ह्या विद्यार्थी संघटनेच्या वावुरप्यांनी सोमारा पणजी आझाद मैदानाचेर धरणे धरले. भुरग्यांच्यो 10वेच्यो परीक्षा फुडें धुकलच्यो अशी तांची मागणी आशिल्ली. कोरोनाचे फाटभुंयेर भुरग्यांच्या जिविताक धोको आसा अशें तांचें म्हणणें. निदान परीक्षा फुडें धुकलच्यो अशें मागपा खातीर ते बशिल्ले, पूण पुलिसांनी तांकां ताब्यांत घेतले. पळयात. This is a kind request again to the CM of Goa. Postpone the examinations. Postpone kara examinations. Because the coronavirus is spreading. आज सकाळी आम्ही पाहिला की 31 केसेस वाढल्या. 31 केसेस in a state of Goa, in a small state of Goa is not a joke. आज सुद्धा 31 केसेस असतात. 31 ऍक्टिव्ह केसेस. कम्युनिटी स्प्रेड जातले. कोर्टान पहिली दिलेली डिसिजन. Now today we have 31 active cases. And this is really fishy that why at such a point the CM is not cancelling the examination. States like Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Punjab have cancelled the exam. Chhattisgarh has even promoted the students. From class 1 to 12 the students are promoted. Goa is a very small state having only few number of students comparatively. We are not saying promote the students, we are saying cancel the examination. And at this point when the CM is not ready to cancel the examination, this looks very fishy. This looks like there is some scam that is going to happen. We are pleading
We are pleading from the student community, from the parents, from everyone, from the entire Goa, we are pleading. If you see the entire social media, it is filled with requests that please do not have examination. So from the community, I am pleading to the CM, to whoever, you are a doctor, please try to understand. Please try to understand that this is not the time that we need to have exam. Today, time and again the cases are increasing. When we get up in the morning, पहिले 5-6 cases वाटता. So this means that there is a spread, and we never know there is a community spread. So Goa is not a green zone. Right now it is not a green zone according to us, and the CM has to take a decision. If the CM feels that it is a green zone, why was not there an assembly session in this assembly session should have been possible. The MLAs are scared. The CM itself is scared. If you go to see his press briefing, most of his press briefings are at Zoom call. He is not even calling his press to the home. This is the reality. I am asking the CM today, sitting here at Azad Maidan in Panjim, in the capital, I am asking the CM that is he ready? Give it in writing that he is ready to say that there will be no community spread, there will be no student who has virus. And if there is even a single student that gets the virus, he is ready to resign. Let him say it. Come up in the open and say it. Is he ready to say it? No. If he is not ready to say it, he does not have the right to send these students. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बंगालच्या उपसागरात व्हडलें चक्रीवादळ आकार घेवपाक लागला. पश्चिम बंगाल आनी बांगलादेशांतले दर्यादेगांची जमीन खचूं येता. गोंयांत मात ताचो परिणाम दिसपाची शक्यताय ना. तरीकय फुडल्या 2 दिसांनी पावस पडूं येता. गोंयांत अंदू पावस उसरा येवं येता. केरळात 4 जुना कडेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. As on today, 18th of May, the cyclonic storm Amphan, which is pronounced as Amphan, is over Bay of Bengal, and it has strengthened further into the category of super cyclonic storm. That means the sustaining wind speeds of that cyclone is around 220 kilometers per hour. Now IMD has forecasted that this cyclone is going to move north of northwestward towards the coast of West Bengal and Bangladesh, and it will have a landfall over the region between Bangladesh and West Bengal. So its impact over Goa is minimal, as the system mainly is in the Bay of Bengal. It will have very less impact on Goa as of present observations. And what we are seeing is that only some winds of the speed of around 20 to 25 km per hour experienced over Goa because of this system, this severe cyclone or the super cyclone that is there in the Bay of Bengal. We are going to experience maybe in the coming 2 days is some light rainfall only. So IMD has issued a forecast of light rain or thunder showers at isolated places. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. भायल्यान गोंयांत येवपी खलाशांक गोंयांत परत क्वॉरंटायन करून दवरचें न्हू. ते क्वॉरंटायन जावनच गोंयांत येतात आनी क्वॉरंटायन केलेच जाल्यार तेंच्या कडल्यान पयशे घेवचे न्हू, खलाशांच्या घरच्यांनी मागलां. कांय खलाशांक बरोबर घेवन भायर आडकून पडिल्ल्या खलाशांच्या बायलांनी चिंचणी चर्ची कडेन बसका घेतली. तेंच्या घोवांक गोंयांत येवपाक दिनात ते विशीं अडचणी जाणा जावन घेवपाचो तेंच्यांनी यत्न केलो. मुगे होको दोनी मागणी आहाय गव्हर्मेंटा कडेन. पेड क्वॉरंटायन जे ते मुटाय ते रिवोक करपाचे, आनी दुसरे मुटाय ते सगळे आमगे गोंयकार भुरगे आहाय ते सगळे गोंया डिसेंबराक जावपाचे. पोर्टान जावं वो चार्टर फ्लायट. आज मुगे भाव आमगे गो ऑलरेडी 2 months जाले ते क्वॉरंटायन आहाय. ते ऑलरेडी इतू स्ट्रेसान वयताय की ते सदां फोन करून ते स्ट्रेसफूल आहाय म्हणचे आमकांय हे जाता की ते कितें जाय ते कितें करीत म्हूण. ते म्हणटाय कितें जाता हिंगा गोंया आजून एक्शन कित्याक घेयनाय. आनी ऑलरेडी तांकां आतां म्हणटाय की हिंगा आतां गव्हर्मेंट हितून 14 days क्वॉरंटायन म्हणटाय, मागीर हावस क्वॉरंटायन आपोवप 14 म्हणटाय. ऑलरेडी ते हितू मात क्वॉरंटायन जायत आहाय. हिंगा गोवा कोण क्वॉरंटायन जावन मागीर तितूले ते क्वॉरंटायन जालो आहाय. ते हितू सेफ, ते हितू प्रिकॉशन घेताय तेंगे बॉडीचेर. 2 times टेम्परेचर चॅक, तेंगे जेवण तेंगेले सगळें तेंगे रुमान येवन दिताय. आनी प्लस
आतां ते बोट येताय आनी बॉम्बे तांकां डिसेंबर कोताय थिंगसोन ट्रॅवल जाता सो ते चान्सीस आहाय ते रेड झोनाक बॉम्बे इज ऑलरेडी अ रेड झोन आनी रेड झोनांतल्यान ते हिंग येताय म्हळ्यार ते इन्फेक्टेड जावपाचे तूं चान्सीस आसाय. With regards to the other fleet, that is the tankers, the bulk carriers, the cargo ships, what is the government doing? There are people who have crossed their contract. They have finished 6 months, 9 months, 12 months. My husband, in fact, he had just been to epicenter, which is New York. From there, he's gone to a second epicenter, which is UK now. But there is nothing done with regards to this fleet. How long are they going to carry on over there working? Something has to come where they have to come back home. So my request, actually the MUI has also done, and our request to the government is, why don't you all identify some hubs, some places like Sri Lanka or Singapore, Rotterdam, where they can come together with different companies. They can come together like different fleets like Notrans or these ships and all other ships. They can come together, have people going there for the on-signers, get them kept in the hotel for some time till the ship comes, and then sign off can be done. सगळे आमी थोडे सिमेंट हिंगा आतां कांय म्हळ्यार शेंबरी माय हिंगा एकठांय जाल्ले कारण आमी गोवोरमेंटान हें पळय जाता तें बंद करचें कित्याक पयर 166 सिमेंट तेमी आतां बॉम्बे वयले आनी थिंगा तेंगे नेगेटीव मेळ्ळे तांकां नेगेटीव मेळ्ळे ती कंपनीन थिंगाचो इतलो डिस्प्ले सारको केलो उपरांत गोंय तेंकां हाडले गोंय गोवोरमेंटान तांकां 14 days क्वॉरंटायन केलें हॉटेलान दवरलें आनी 3,000 4,000 सांगले आनी ते कंपनीक गेले. तो आमगे मागणी आहाय गोवोरमेंटा कडेन सिमेंटा गेली गोंयकारां तुवें बॉम्बे वचून होणें सिमेंटा सगल्यांक हिंगा डायरेक्ट तुवें गोंय हाडचें आनी गोंय हाडचें गोंय तेंकां क्वॉरंटायन करचें आनी पयशे गोवोरमेंटान फारीक करचें नाजाल्यार आमगेलो सिमेंट वेलफेअर फंड आहा आमगे बोटीचे एक लागे म्हयन्याक पयशे काड जाताय तो तितूंतल्यान तेज्यान गोवोरमेंटान तेका रिक्वेस्ट करून तेज्यान मागून जाता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. दवर्ली दिकलपारचे लोक जेन्ना जेन्ना आपलो कोटा हाडपाक सोसायटीन वयतात तेन्ना तेन्ना तांकां अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. ह्या गांवांत 2000 रेशन कार्ड धारक आसात. धान्य हाडपाच्यो अडचणी लक्षात घेवन थळाव्या आमदाराचे मजतीन आनी पंचायतीन थाराव घेवन लोकांनी 2 वेगवेगळी केंद्रां करपाचें ठरयलां. एक दवर्ली आसतलें जाल्यार दुसरें दिकरपाली. थळावो आमदार लुइजीन फालेरो म्हणटा ताचे कडेन लोकांच्यो ह्या संदर्भात जायत्यो कागाळी आयल्यात. लोकांक खंय वरांची वरां लायनीत उबें रावचें पडटा. भर गरमेत उबें रावन रेशन कोटा हाडचो पडटा. पूण ह्या केंद्राचें विकेंद्रीकरण जालें जाल्यार 2 कडेन विभागणी जाल्ल्यान लोकांक बरें पडटलें अशें तो म्हणटा. आनीक ह्या कठीण दिसांक लोकांक एसेन्शियल कमोडिटीज तांदूळ गंव जावं दाल जावं साकर पावप हें सरकाराचें एक पवित्र कर्तव्य एक जबाबदारी. जरी तर म्हज्या मतदारसंघांत फेर प्रायस शॉप आहा हांगा जो फेर प्रायस शॉप आहा इज स्मॉल आनीक हे फेर प्रायस शॉपाक जे रेशन कार्ड होल्डर आहाय ते सुबेज. सो देर हॅड बीन लॉट ऑफ कंप्लेन्ट्स टू द पंचायत. ग्रामसभेन डिसिजन घेयल्लें की हें फेर प्रायस शॉप पंचायता मार्फत जावचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे आयज आमी डिसिजन घेयलां की दावोर्ली सेपरेट फेर प्रायस शॉप आनी दिकारपाली सेपरेट फेर प्रायस शॉप सो दे कॅन गेट द रेशन एट द अर्लियस्ट. त्या प्रमाणे एटलिस्ट बाय अनदर 2 weeks टायम we will have 2 fair price shops in place of 1 fair price shop. So आमी दवरली आसा जे आमगे हांगा सकयल हे आसा शॉप टायप हे केल्ले आसा सगळे थंय आमी तांकां हें करतली आनी दिकरपालीचे आसा ते मातशें ग्रावंडा सायडीन आमगे हे आसा क्लब हावसा थंय आमी शिफ्ट करतली. फक्त येवपाचें कितें कोताय खबर ना पंचायतीन येता वयता कितें चलना पंचायतीन लोकांचें काम जायना आमी पंचायत कित्याक जाय रे सोमते रिजायन जाय सगळे पंचायतू नाका आनी आतां MLA सांगून गेलो पळय आतां हांव म्हणना कोण प्रॉमीस कोण गेलो तो तुमकां दिल ताणें प्रॉमीस आतां तो खरें ही प्रॉमीस केली ती खरें तो कोतलो काय ना तें खबर ना. हांव म्हाका तर इतले विश्वास ना कोतो म्हणून जर तर केलें जाल्यार बरें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.